दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी एक धांवतो नियाळ घेता। तर आयच्या दिसा खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो आमच्या सब एडिटर्स, एंकर्स तशेंच रिपोर्टर्स सांगल्यार जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचो रिपोर्टर विनायक हाचे कडेन आनी तांणी खंयच्यो आयज बातम्यो केल्या त्यो जाणून घेवया। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। मोदी ओलॉग हे बूक आसा जे फर्नांडीस हे मूळ गोंयचे पूण रावपी UK अश्विन फर्नांडीसांनी बरयलां आनी भायर पब्लीश केला। तेजी खूब तोखणाय केली आनी हे बुकाचें उक्तावण CM सराच्या हातींसून जालें। पूण हेच्याकून म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आयज मंत्रालयान दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळपाक प्रवीण आर्लेकर येयल्ले। दिल्ली विजीट जाल्या उपरांत ही फर्स्ट टायम तेंची मीट आसली। प्रवीण आर्लेकर हे प्रमोद सावंत हांकां मेळपाक येयल्ले। पूण जेन्ना आमी तांकां विचारपाचो प्रयत्न केलो की कित्याक लागून ही मिटींग आसली वा कित्याक ते मेळपाक येयल्ले, तेन्ना ताचे कांय जाप दिनासतना दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रवीण आर्लेकर हे जे आसा हे दोगूय जाण एकाच गाडयेन बसून थंयसून भायर सरले। ही जी न्यूज आसा ही तुमकां सदांच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। विनायकान आमकां एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा। तशेंच आनी एक बातमी म्हळ्यार जमीन हडप प्रकरणांतलो दुबावीत आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाचेर बुधवाराक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत शस्त्रक्रिया केल्ली। सद्या सिद्दीकी हाका GMCत एडमीट केल्लो आसा, त्याचेर उपचार सुरू आसा। तशेंच आनी एक बातमी म्हळ्यार नावेली आनी तळावले वाठारांत वेस्टर्न बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या उडयल्ल्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता। देखून ह्या कोयराक लागून सगळे कडेन घाणयारो वास पसरला। तशेंच दुयेंसां जावपाचें प्रमाण वाडला। ताका लागून थळाव्या लोकांनी पंचायतीन हाचेर नजर घालची अशी मागणी केल्या। आतां फुडें आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन आनी तांणी आयज खंयच्यो बातमी केल्या ते जाणून घेवया। पयरूच उक्तावण जाल्ल्या बाणावलेच्या वेस्टर्न बायपासाचेर आज अपघात जालो आनी तो अपघात जो आसा तो चारचाकी आनी दुचाकी मदीं जालो आनी ह्या अपघातान दुचाकी चालकाक जी आसा गंभीर दुखापत जाल्ली आसा। ताच्या पांयांक लागला, पांय ताजो फ्रॅक्चर जाला। ह्या खातीर ताका फुडें आतां GMCन दाखल केल्लो आसा। थळाव्यांची इतलीच मागणी आसा की हे अपघात जे आसा थांबोवपा खातीर थंय स्पीड ब्रेकर्स किंवा रंबलर्स बसोवचे म्हणून इतलीच तांची थळाव्या आमदारा कडेन मागणी आसा। आनी एक बातमी म्हळ्यार पिळगांवचे आंदोलन अजून मेरेन मिटना। देखून वेदांता कंपनीचो प्रस्ताव शेतकारांक सद्या मान्य ना। ताका लागून मागण्या विशीं अजूनय अंतीम निर्णय जावंक ना आनी 8 दीस आमी वाट पळयतले उपरांत कायदेशीर लढो दितलो अशें पिळगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें आसा। फुडें आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हाचे कडेन आनी तांणी आयज खंयच्यो बातमी केल्या त्यो जाणून घेवया। आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की काल कळंगुटे बोट उलटून तातूंतल्या एका पर्यटकाक मरण आयल्याची खबर तुमकां खबरच आसतली। हे घडणुके उपरांत जो बोट धनी आशिल्लो ताणें सांगिल्लें की बोटीन 10 प्रवाशी आशिल्ले म्हणून। हेच आतां बोट जी पलटी जाली ताच्या पयलींची एक म्हत्वाचो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीच्या हातींत लागला आनी ह्या व्हिडिओत हे बोटीन 18 परस चड लोक बोटीन आशिल्ल्याचे स्पश्ट दिसून येता। हाचे वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता। आतां पुलीस ताचेर कितें कारवाय करता तें पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी की यूट्यूबर एक आसलो रणवीर अलाहाबादिया म्हणून जो क्रिसमस मनोवपाक गोंया आयिल्लो, ताचे कडेन एक ताचे बाबतींत एक वायट प्रसंग घडलो म्हटल्यार तो दर्यान बुडटा वाचलो। त्याच वेळार थंय एक IPS आनी ताची बायल आशिल्ली ताणें दोगांयनी खंय ताका वाटयले हे विशींचो जो अणभव आसा तो ताणें आपल्या इंस्टाग्रामाचेर शेअर केला। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो।
ह्यो ज्यो आमच्या एंकर्स सब एडिटर्स अशे रिपोर्टर्स आनी तुमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे ह्या 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल माध्यमांक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नाताल घेऊन आयला शांती आणि खोशयेचो संदेश तुमकां आणि तुमच्या घराब्याक नातलांची आणि नव्या वर्साची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी पर्यटन मंत्री रोहन गावटे. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत येवकार सांगाती गौरांग प्रभू मळकांदेकार तुमचे मुखार घेवन त्यो साश्टींतल्यो आनी टोटल गोंयांतल्यो खबरी. आनी सद्याक जर गौरांग एक गजाल सद्याक चर्चेक आसा ती म्हणजे आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लो घोशणा की सुलेमान खान जो एक फाटल्या आठवड्याक पळून गेल्लो तातूंतल्यान क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान ताका केरळाक अरेस्ट केला म्हणून. सो आज हांगा मडगांवां वेस्टर्न बायपासाचो उद्घाटन करपा खातीर सीएम आयलो तेन्ना सीएमान हे केलें आनी तो आज ताका गोंयांत हाडटात. सो हाचे भितर आनी एक हें जालां की ताचे फाटल्या विजयानूय हें केलां की सुलेमानाक चॅक इन आनी चॅक आवट करपा खातीर बीजेपीच कारणीभूत असो आनी हें केलें. पूण म्हाका दिसता आतां सुलेमानाक धरलो आनीक ताका लागून जी पुलिसाची इज्जत गेल्ली ती कांय प्रमाणांत जाग्यार येवपाक ताजो फायदो जातलो. पूण एकंदर पळयल्यार हे सुलेमानाचें प्रकरण आतां आनीकय वाडटलें अशें दिसता म्हाका. एक गजाल म्हणटा ती सुलेमान सिद्दीकीले एक व्हिडिओ परतो आवड जाल्लो. आतां सीएमान सांगले ते भशेन सुलेमानाक 2 दीस पयलीं केरळाक अटक केली म्हणटात. ताजे नंतर आज ताका जर अटक केली, आज व्हिडिओ व्हायरल कसो जालो हो प्रश्न ऑपोजिशन मांडटात.
आनी जशें ओपोजिशन म्हणटात की व्हिडिओ तुमी धरलो ताका 2 दीस पयलीं आनी आतां तुमी व्हिडिओ व्हायरल कसो केलो ताचो कोणें केलो ओके कळ्ळें तुका हो क्वेश्चन ओपोजिशनान केल्लो आसता म्हणजे मेन म्हणल्यार बेजिकली आप करतात आनी विजयान सांगले ते भशेन हे हॉटेलांतल्यान चॅकआउट केल्लो आतां बेश्टो हाडटात चॅकिनाक आनी तुमी क्रेडीट घेता म्हणटा एरेस्टाची करपाकच जाय आशिल्लें तें क्रेडीट गेलो कसो हो प्रश्न पयलीं येता म्हणटा आनी तेय बी क्रायम ब्रांचांतले कस्टडींतल्यान म्हणजे तुजी पुलीस पयलीं तो विजयान आरोप केला की पुलीस हाका सगळीं कामां खातीर जबाबदार आसात आनी विजयान ताजे मुखार वचून म्हणलां की जो तो व्हिडिओ काडला ताजेर तकलेर माथ्यार गन दवरून व्हिडिओ काडलो म्हणून ताका आतां कोण कोणालें नांव घेवपा लायतले आनी ओपोजिशनाचेर परती केसी घालतले अशी विजयान सो एकंदर अजुनूय ओपोजिशनाचो एक रोल आहा की कॅश फॉर जॉब हाजी चवकशी जी जाल्या आनी ताका लागून कांय कांय जाणांची नांवां फुडें येतात किंवा येवपाक लागल्यात आरोप जावपाक लागल्यात आनी ताका लागून नाय म्हणल्यार आमच्या सरकाराची इमेज जे दाग पडपाक लागल्यात सो हे सगळे जावचे न्ही म्हणून हे सगळीं प्रकरणां जातात असो विरोधकाचो आवाज सुलेमान सिद्दीकी विजय जे भशेन म्हणटा की सुलेमान सिद्दीकीक हो कॅश फॉर जॉब न्ही ताका आनी वेगळीं कारणां आसात हय विजय म्हणटे प्रमाणे फक्त 48 4 हे प्रकरणां केल्ली आसात सुलेमाना कडेन आनीक लँड ग्रॅबाचे आनीक जमनीची आसात मे बी हे जमनीची सेटलमेंट करपा लागून ताका धाडिल्लो जावं तो कोणालें नांव काडत म्हण हें करत म्हण हो सगळो घोटाळो केल्लो सुलेमान सिद्दीकीचो एपिसोड जो जाल्लो आसा हो ताका लागून सो आतां एक पळोवपाक गेल्यार हे प्रकरण आतां खंय फुडें पावतलें हें पळोवचें पडटलें कारण सद्याक आज आमचो आम आदमी पार्टीचो गोंयचो अध्यक्ष अमित पालेकार हाका ओल्ड गोवा आयल्यात थंय सद्याक म्हणजे थंय आपाचे बाकीचे आण गेले पुलिसां कडेन तांचे वाद जालो तस हें सगळें जाल्यार पयल्यार आतां हे आमचें वर्स सोंपता हो आनी एक नवो वाद सुरू जातलो अशें दिसता पळोवपाक हय चालू आसा न्हय वादार वाद अजून वर्स सोंपना म्हणटा आतां इतलेच हे सगळी एक प्रकरणां येत आसात आतां आनी कितलीं येतलीं हाजे फुडें आनी एक 7-8 दीस उरल्यात हे 7-8 दिसां आनी येवची न्ही अशें म्हणल्यार बरें दिसता आनी एक प्रकरण म्हणटा तें बिफाचे पयर 2 दिसां पयलीं खंयच्यान तरी बेळगांव साकून बीफ हाडल्या म्हणून 1-2-3 गोरक्षकांनी वचून थंय तांकां आडोवपाचो प्रयत्न तातूंतल्यान वाद जालो म्हाका एकमेकां मारहाण जाली आनी 3 जाणांक एरेस्ट जाले सो एक तातूंत भितर ह्या केसीक भितर 2 क्रॉस कंप्लेन्स आसात जे कोण बीफ विकतले ताणें आनी पूण बीफ विकतल्याक धरला गोरक्षक आसा तांकां धरलो ना ताका लागून आज टोटल गोंयच्या बीफ विक्रेते जे आसात ताणें बीफ विकपाचें बंद केलें सो परत आनी आज आमच्या आलेख सिकेरान ताजेर हें केलां की अशें हें करप बंद न्ही बरें न्ही हे अशें हें केलें मेन म्हणटा नाताळाचो उत्सव 2 दिसाचेर आयिल्लो आसतना हें सगळें जाल्लें आसा एक वटेच्यान पळयलें जाल्यार ही शॉर्टेज करपाकय सोदता दिसता शॉर्टेज करतकीर प्रायस वाडटा कमोडिटी आनी फेस्टिव्ह सिजन काडले कारणान म्हाका हें एलेक्स सिकेराच्या म्हणण्या प्रमाणे जो धंदो तो मायनॉरिटीच्या हाताक आसा तुमी मायनॉरिटी कितें त्रास करतात सो तुमी हो बंद करचो न्ही चालू दवरचो आतां दुसरी गजाल ताणें कितें सांगल्या की हें जाता कित्याक लागून मीठ जे गोवा कॉम्प्लेक्सा मारतात तें मातशें म्हारग पडटा आनी जे ताका सर्टिफिकेट डॉक्टर सर्टिफिकेट बाकीचे दुसरें सगळें लागता आनी जे भायले स्टेटींतल्यान तुमी इलिगली हाडटात ते म्हणटा सवाय पडटा आसतले आनी ताका लागून ते थंयच्यान ते मास घेवन हांगा येतात सो हे जालो आतां हो विशय जालो पूण हातूंत आनी एक आसा की 2 कडेन सद्याक एक फातर्पेच्या देवळांनी आनी दुसरे पेडण्या देवळांनी तांणी हें केलां की ठराव घेतला की जात्राक भितर मुस्लिमाक दुकानां घालपाक दिवप ना म्हणून सो ताज्या पयलीं सावड्ड्या एक ती हाजी रॅली जाली हाजी रॅली जाली सो हे जर सगळें जर पळोवपाक गेलो ताज्या पयलीं थंय हांगा काणकोणा जुलूस काडपाक लागून थंय तणाव जालो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार परत मुद्दम गोंयांक हिंदू मुस्लीम वाद निर्माण करपाचें तुवें म्हणटा तशें बंदी जी करपाची आसा तें एक म्हाका दिसता एक समिती आनी थंयचे लोकल जे आसा तांणी तांकां निवेदन दिलें ताजे नंतर महाजनाची